दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल कोमात आसा। हे हॉस्पिटलात खंयचे दोतोर आसात, कोण स्पेशलिस्ट आसा हाचेर आमदार विजय सरदेसायान टिका केल्या। पळयात पुराय बातमी। दिगंबर कामतीन भाजप पक्षात वचून कितें केले असो प्रश्न विजय सरदेसायान विचारलो। तशेंच आदी जेन्ना कामत भाजपात नासलो तेन्ना तो हॉस्पिटलात मेडिकल कॉलेजीक खर विरोध करतालो, पूण ते मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलातच येत आशिल्ल्यान ताचे तोंड आता कित्याक बंद जाला अशा उतरांनी विजयान दिगंबर कामतीक आणि सध्याच्या भाजपा सरकाराक बरेच उजरावन काढले। ऐकत तका। साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोमान आहा म्हणून सांगता मरे हाजे पयलीं साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खंय आहा, इट इज बिकम अ रेफरल हॉस्पिटल। आनी दिगंबर कामत बीजेपीन वचून ताणें कितें केलें, जो दिगंबर कामत हे साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान मेडिकल कॉलेज ओपोज करतालो, ते मेडिकल कॉलेज येता म्हणटा तो कितें जालो, आतां तोंड बंद जालें काय तोय बी म्हाका घाल। हे साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान कितें आहा, खंयचे दोतोर आहा, खंय स्पेशलिस्ट आहा। आमी हेल्थ डिपार्टमेंटाक कितले व्हडले उलयलो, जे फुटून गेल्यात दिगंबर, आलेस सिकेर सगळे हेंचे साउथ गोंयचे आहा, ताका कितें मेळ्ळें, खंयचे गोंयकारांक कितें फायदो जालो, काय ओगी गेल्या आपले कितें पोट भरपाक। म्हाका दिसता दिस क्वेश्चन हॅव टू बी एड्रेस्ड टू देम। गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली।